अधिक मनाधिक कार्दिनल बापानो, आयच्या ह्या कार्याक मानाचे सेरे जावन आयिल्ल्या बँगलोर आर्चडिओसेसीच्या धर्माध्यक्षानो, मंगळूर डिओसेसीच्या गवळी बापानो आनी निकटपूर्व गवळी बापानो, मानेस्तिनी श्रीमती फिलोमिना लोबो आनी ह्या बंगराळोत्सवाचो कन्व्हेनर श्रीमान MP नोरोण्णा, सेक्रेटरी श्रीमान जॉन डी सिल्वा आनी हांगासर वेदीचेर आसीन जाल्ल्या सर्व गण्य व्यक्तीनो, मानेस्तानांनो, गवळी परिशदाच्या सर्व संध्यानो आनी हांगासर जमलेल्या सर्व मानेस्तिनीनो, तुमकां म्हजे प्रणाम आनी बंगराळी उत्सवाचे शुभाशय. अपुरूपाच्या ह्या संभ्रमाक भाग घेवंक म्हाका आज तुमी अवकाश करून दिल्या खातीर तुमचा सर्वांचो हांव आभार मानतां. म्हाका आज दिल्लो विशय बदलून येवच्या प्रजाराजांत क्रिस्ती बावडताक साक्ष, विटनेस टू क्रिश्चन फेथ इन द चेंजिंग नोशन ऑफ डेमोक्रेसी. विशय इल्लो लांब दिसता, पूण तसो सार इतलोच. आमच्या देशाची राजकीय वेवस्था आज इतल्या तीव्र गतीन बदलून आसा. ह्या परिस्थितींत आमी आमचे धर्म सांबाळून व्हरूंक आनी क्रिस्ताक परगट साक्ष दिवंक साध्य आसा गी म्हणल्या विशयांत म्हजे अभिप्राय तुमचे मदें वांटून घेवंक हांव आशेतां. ऑफकोर्स हो कानून असो आनीक राजकीय विशय जाल्ल्यान कोंकणींत थोडे जोगते शब्द म्हणनातल्या वेळार इंग्लिशांत थोडे शब्द वापरतलो, तुमी तिके सुदारसून व्हर जाय. तुमकां सगळ्यांक कळीत आसच्या प्रकार आमकां मंगळुरी क्रिस्तांवांक राजकीय म्हळ्यार तितकेशे एलर्जीक. आमी धर्मा विशयांत, आमच्या पाद्रेबा विशयांत कितलेंय उलयता, पूण राजकीय आयलो म्हणटना कित्याक आमी फाटीं सरता. आमच्या देशांत आज कितें घडटा, ह्या देशांत आमकां क्रिस्तांवांक कितें स्थानमान आसा, आमचो धर्म सांबाळून व्हरूंक कितलें स्वातंत्र्य आसा, तो विशय आमकां सड्ड पडोवन वचोंक ना म्हणल्यार बरी आमी आसा. न्हीज जावन आमी पळोवंक गेल्यार हर एका दिसा एका ना तर एका तरेचे कावजेनेन, भिरांतेन, असहायकतेन आनी अभद्रतेन आमी आज दीस काडची परिस्थिती उदेल्या म्हूण आज हांवें सांगल्यार तुमी सकडी तें ओपातल्यात. आमच्या क्रिस्मसाची नातालांची गितां ही कॅरल्स गायन करूंक जरी तरी आमी पुलिसांची भद्रती मागा जाय जाल्यार कितल्या मट्टाक आमकां ह्या देशांत स्वातंत्र्य आसा तें आमीच चिंतून पळय जाय. दिसान दीस ह्या पेपरांनी, टीव्हीचेर, ह्या माध्यमाचेर येवची घडितां आमी व्हरून पळयल्यार आज आमचें क्रिस्ती आयडेंटिटी कितें म्हणटा आमी क्रिस्ती गुर्त, तो माजोवन काडूंक बळदीक प्रयत्न चलता ते आमी हर एकल्यान मतींत व्हरूंक जाय. आमची अस्मिताय, आमचें अस्तित्व, आमचे आचार विचार आज लेखाक नातल्या बरीच जाल्यात. वी आर नॉट ए फोर्स टू रेकन विथ. आमचो संकोय उण्या त्या विशयांत आमकां कोणाकी पडोवन वचोंक ना. आनी एका कुशीन आमकां भारतीय क्रिस्तांवांक आज सेकंड क्लास सिटीजन करचे प्रयत्न चालू आसल्यारय आमी मात्र कांयच पडोवन वचोंक ना म्हणल्यार बरी आसा. आमची परिस्थिती आतांची ही सोडून एक बरयणार तो युवाल नोवा हरारी ताच्या एका बुकांत 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी म्हणल्यार एक अपुरबायन सांगता. ताची उतरां अशीं आसात: द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे that those who make no efforts to know can remain in blissful ignorance, and those who do make an effort will find it very difficult to discover the truth. म्हळ्यार आमकां कोणाक परिस्थितीची गंभीरता समजूंक नाका, तांणी आमचे अज्ञानाचो सर्ग म्हणून मुंदासून तोशयत. पूण कोणाक परिस्थितीची गंभीराय समजूंक जाय, आज नीज सत कितें म्हणलें ह्या वेवस्थेन सोदून काडूंक आमकां कश्ट जाल्यात. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आज आसा म्हणल्यार आमी हर एकल्यान आज वळखून घे जाय. आमी क्रिस्तांव, आमी हर एकलो चिंतांव, आमी स्वतंत्र देशांत आसा.
आमचे राष्ट्र जात्यातीत राष्ट्र. वी आर ए सेक्युलर नेशन. आमकां एक संविधान आसा. हें संविधान आमची हक्कां राखून व्हरता. आमकां धार्मीक स्वातंत्र्य आसा. आमचे धर्म आचरण करूंक, धर्म प्रचार करूंक आमकां हक्क आसा. आनी आमी अल्पसंख्याक जाल्ल्यान आमची भास, आमची संस्कृती उजार करचे हक्की आमकां आसा. हें आमचें चिंतप. पूण सारकें ही सर्व हक्कां संविधानांत आमकां पयलें तावणी आसात. पूण नीज हकिकत कितें? नीज वास्तविकता निजाकी आमी पळोवंक गेल्यार ती दुसरीच. धर्म प्रसार करूंक संविधाना प्रकार आमकां अधिकार आसा तरी आज आमच्या विरोध बळदीक एक अपप्रसार, ए फॉल्स प्रोपगेंडा चलोवन आसा. आमी इस्कॉलां चलोवच्या निबान, आस्पत्रेनी सेवा करच्या निबान आमी अन्य जातीकांक मतांतर करचो दुरुद्देश मुतीन दवरून काम करता म्हणलो फटकीरो अपवाद आमचेर आज थापून संविधानांत आमकां दिल्लीं हक्कां वोण घेवंक आज हर तरेचे प्रयत्न चलतेच आसा. आयल्या वार तुमी वाचूंक पुरो, सुप्रीम कोर्टींत ह्या संबंदी एक अर्जी जाताना दुसऱ्या कोणेय न्ही, नितीकर्त्याच्या तोंडांत आयिल्लीं उतरां. वी विल एग्जामीन veiled intentions behind religious conversions through allurement by offering food, medicine, treatment. If you believe that a particular community needs help, you help it. It is charity. But the purpose of charity should not be conversion. नीतिकर्त सर्वोच्च न्यायालयाचो नीतिकार सांगता, मतांतर करचो तुमचो गुप्त इरादो आपण सोदून काडटा. असलेंचो विकाळ चिंताप हर एका भारतीयाच्या, हर एका अन्यमत्याच्या मतींत आज भरला. हे अपप्रचारा फाटल्यान राजकीय फितुरी ह्या दुरुद्देश आसूंक पुरो. पूण असलें चिंताप, असलो अपप्रचार आमी जोगत्या रितीन विरोध करिना तर संविधानान आमकां दिल्लीं हक्कां आमच्या हातांत सुकोवन वेचे दीस चड पाटी ना म्हणलें कोडू सत आमी सगळ्यांनी ओपपा जाय. असलेंच चिंताप, असलेंच राजांव क्रिस्ती धर्मा विरोध कशें काम करन आसा तें दाखोवन तुमकां हांव 2 निदर्शनां दितां. आज आमी जमलोलो उद्देश तोच. एक पयलें निदर्शन अयोध्या तीर्प. हर एकल्याक तुमकां कळीत आशिल्लो विशय. कितलेशा शतमानांतावन उबी आशिल्ली बाबरी मस्जिद दिसा उजवाडाकच कोसलायतात. हें कृत्य समर्थन करूंक हिंदू पंगड आपल्या धार्मीक हक्क, आमी आज धार्मीक हक्क म्हणटा, ते हेच धार्मीक हक्कान हें कृत्य समर्थन करतात. तांचो वाद, आमचो देव जल्माल्या जाग्यार आराधन करचें आमचें धार्मीक हक्क. आमच्या आराधनाच्या जाग्यार दुसऱ्या कोणेय एक कट्टोन बांदलां तें कोसलोवचें आमचें हक्क. एवशिल्ल्यान मुस्लीम पंगडाचो वाद, आमी आराधन करनाशिल्ल्या पवित्र जाग्यार नामाज करूंक अडखळ केल्ल्यान आमचें धर्मीक हक्क उल्लंघन जालां. दोनी पार्टी धर्मीक हक्क, आज आमी ह्याच धर्मीक हक्काच्या आदारार उलयता. सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा? right to worship at the site where Lord Rama was born is essential ingredient of Hindu faith, whereas right to namaz is not an integral part of Islam. They can offer it anywhere. There is no violation of freedom of religion. या तीर्पांत तुम्ही सोमा पळोवंक गेल्यार जात्यातीत राष्ट्राच्या आडीक ह्या ताच्या पोंदा खंयच्या प्रिंसिपलांत हे जात्यातीत राष्ट्र बांदून हाडलां. तेंत प्रिंसिपल ह्या तीर्पांत तांणी आळवायसलां. कशें? जात्यातीत राष्ट्र म्हळ्यार कितें? जात्यातीत म्हळ्यार हर एक धर्माक एकाच तरान चलचें. एका धर्माक आनी एका धर्माच्या वयर प्रिफरन्स ना. तशें जाल्यार अल्पसंख्याकांक तुवें हक्क दिल्ल्या बरी. गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू द हिंदू रिलीजन. तें प्रिंसिपल हें काम करनासा. आनी एकाच तीर्पान आमी पळोवंक गेल्यार एकाच मारान अल्पसंख्याकांच्या हक्कांक आनी बहुसंख्याकांच्या हक्कांक एकत्वपणी समकन सोडलें. येदोळ पर्यंत अल्पसंख्याकांक धर्मीक हक्क संरक्षण करूंक आसचें संविधानीक हक्क
आज त्यांचं हक्क तांच्या हातांत एक अस्त्र जावन पावलां. ही बदलावण आमच्या प्रजाराजान जावचे बदलावण फाटल्या 10-20 वर्सां जावन सोलोनसचे बदलावण असल्या कानुनाद्वारे आज आमचें मूळ हक्कांचें स्वरूपच बदललां. हाकात लगती आनी एक तीर्प आसा. आचोर्ने मारेकार 1996 इसवेंत एक रमेश यशवंत प्रभू म्हणल्या एका केसींत चुनावा वेळार शिवसेनेचो अभ्यर्थी हिंदू धर्म मुखार घालून वोट मागोवंक करतात. आमी हिंदू धर्माच्या रक्षणा खातीर चुनाव झुजतांव. आमकां मुस्लिम वोटांची गरज ना. हो देश हिंदुवांचो आनी मुखारी तो हिंदू देश जावन आसतलो. कानुना प्रकार जरी कोणी उमेदवार धर्माच्या आदारार वोट मागता तो कानुनांत एक अपराध मात्र न्ही, ताचें कॅन्डिडेचर्स रद्द जाता. पूण हो मुद्दो सुप्रीम कोर्टाक येताना सुप्रीम कोर्ट हिंदू म्हणल्या शब्दाक तो शब्द वियरसून आनी संविधानांत दिल्ल्या हक्काच्या विशयांत दुसऱ्यांचें व्याख्यान दिता. आनी हें तीर्प अल्पसंख्याकांक प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांक मारेकार जावंक पावलां. ह्या तीर्पांत सुप्रीम कोर्ट सांगता, नो प्रिसायज मिनींग कॅन बी एस्क्रायब्ड टू द टर्म्स हिंदू, हिंदुत्व and Hinduism, and no meaning in the abstract can confine it to the narrow limits of religion alone, excluding the content of Indian culture and heritage. म्हळ्यार हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुइजम हाका धर्माची परिधी ना. हाका कल्चर, संस्कृती आनी हेरिटेज पुर्वतावन जल्मावन आयिल्ली ह्याच आदारार एक धर्म बांदून हाडला. तें व्याख्यान दिता. हिंदुत्व इज रिलेटेड टू द वे ऑफ लायफ. हिंदुत्व म्हळ्यार ती जिवनाची साल ऑफ द पीपल ऑफ दीस सबकॉन्टिनेंट. द वर्ड आनी हांगासर येता द वर्ड हिंदुत्व इज यूज्ड अँड अंडरस्टूड एज ए सिनोनिम ऑफ इंडियनायझेशन. हिंदुत्व म्हळ्यार इंडियननेस, इंडियनायझेशन. मागीरची उतरां आमी निजावन अर्थ करून गेल्यार आज आमची परिस्थिती कित्याक उपजाल्या ह्या आदारार आसा. RSSचे राजावी तेंच कितें सांगचें. इंडियनायझेशन म्हळ्यार कितें? डेव्हलपमेंट ऑफ युनिफॉर्म कल्चर बाय ऑब्लिटरेटिंग द डिफरन्सेस बिटवीन ऑल द कल्चर्स को एक्झिस्टिंग इन द सोसायटी. हिंदुत्व म्हळ्यार तांचें कल्चर आनीक इंडियनायझेशन म्हळ्यार इंडियन म्हळ्यारय तेच. आनीक तें इंडियनायझेशन म्हळ्यार कितें? ह्या उरिल्ल्या ह्या देशांत आसचे सगळे संस्कृती ती अळवून ती संस्कृती मातृता करचें तें हिंदुइजम. हें व्याख्यान सुप्रीम कोर्टान दिल्लो. हाच्या फाटल्यान कितें तें सिद्धांत आसा तें आमी नेनाव. पूण आज हिंदू आनी भारती ह्या तिरपा धर्मान, ह्या चिंतपा धर्मान आज हिंदू आनी भारती म्हणलें एकच. आज आमी चिंता आमची परिस्थिती कित्याक जाल्या आज हांगासर आसा मुळात. त्या देखून आज आमी भारती म्हणा जाय तर आमी हिंदू संस्कृती, हिंदू रिती रिवाजी आनी हिंदू जिवनाची साल पाळी जाय. देखून 2 दिसांक हे फावटी आमकां उडास करनंत आसतात. एवरी पर्सन लिवींग इन इंडिया इज ए हिंदू. आनी जरी तरी आमी तें न्हय म्हणटा, आमी राष्ट्रविरोधी जाता, एंटी नॅशनल जाता, आमचे विरोध UAPA NIA कितें तरी केस चलतात. आमी हिंदू रिती रिवाजी पाळिना जाल्यार आमी परके, वी आर आउटसायडर्स, आमी भायले मनीस जाता. आमी आमची संविधानाची हक्क मागा जाय तर आमी ह्या तीर्पा प्रकार आमी सगळ्यांनी हिंदू धर्म स्विकार करी जाय. त्याच देखून आज मतांतर निषेध कानून आयला. आनी तें कानून कितें सांगता? तूं एकलो एका धर्मांत रावन आनी एका धर्माक मतांतर जाल्यार तें साध्य ना, तें मतांतर. पूण दुसऱ्या धर्माचो हिंदू धर्माक मतांतर जाल्यार तें मतांतर न्हय, तें घर वापसी. म्हळ्यार आमचे सगळ्यांचे पूर्व धर्म हेंच आमचें पूर्व कल्चर. ही सन्निवेश, ही परिस्थिती आज राजकीय क्षेत्रांत उपजाल्या. ती आमी हर एकल्यान आमी बरोवन पळय जाय. आमकां आतां आमच्या मुखार उबे आसचे सवाल म्हळ्यार असल्या परिस्थितींत आमी एक क्रिस्ती बावडतांक साक्ष दिवंक साध्य आसा गी. म्हळ्यार सगळें व्याख्यान अशें आसा आनी आमी हांगासर मेळून क्रिस्ती बावडतांक आमी साक्ष दिवंक साध्य आसा गी. पळयतना तशें दिसता साध्य ना म्हणल्यार बरें. पूण हांव सांगता आज म्हजे प्रकार खंडीत साध्य आसा. जरी तरी
आयच्या ह्या परिस्थितींत आमी आमच्या धर्माक, ह्या क्रिस्ती धर्माक साक्ष दिना. वेळ उतरतना आमी सगळ्यांनी सुरसुराचे पडात. साक्ष दिवची म्हळ्यार कितें? आमच्या कोर्तीन ती साक्ष दिसतात. कोर्तीन चढाव साक्ष ती दिवची. साक्ष दिवची म्हळ्यार घालें आमच्या दोळ्या मुखार खंयचें एक घडीत घडल्यार तें हांवें कशें पळयलां, तें हांवें कशें आयकलां आनी तें कशें म्हाका भोगलां, ह्या विशयांत हांवें परगट 4 जाणां मुखार प्रमाण करून कोर्तीन साक्ष दिवची. ताका साक्ष दिवची म्हणटात. परगट ही साक्ष हांवें पळयल्लो विशय तें सत, तें हांवें वचून घरा म्हज्या बायल्या कडच्यान सांगल्यार ती साक्ष जायना, तो गुट. आनी हांवें ही साक्ष खाली सता खातीर दियेत. म्हळ्यार हांवें कितें पळयलां, कितें आयकलां, कितें भोगलां तें सत. हांवें फटकेरी साक्ष दिवंक जायना. आमच्या क्रिस्ती धर्माची साक्ष दिवचें म्हळ्यार तेंच. जे म्हजें धर्म म्हाका कितें सांगता, म्हज्या धर्मांत हांवें कितें पळयलां, हांवें कितें भोगलां तें हांवें दुसऱ्या कडेन सांगूंक जाय. हांवें म्हज्या घरा रावून गुठान हांवें सांगल्यार, हांवें फटकिरो ताका प्रसार केल्यार तो साक्ष जायना. हें आमी हर एकल्यान आमी समजा जाय. आनी आयच्या दिसा जरी तरी आमच्या क्रिस्तांव धर्माक असली परिस्थिती आमच्या कोणें आमच्या मनादी कार्दिनाल बापांनी सांगल्या बरी, आमच्या पुर्वजांची परिस्थिती पळयल्यार हाचे वरनी पाड आसली. आमच्या मलगड्यांनी साक्ष दिवना गी. आनी असली साक्ष आजय दितात. आमचो आर्च बिशप धैर्यान आज ह्या परिस्थितीन ती साक्ष दिता. हर एक आमी पळयलें आसता, दुसऱ्या दिना म्हूण सांगना, पूण धैर्यान माध्यमाचो उपयोग करून तो आज साक्ष दिता. पूण बेजाराची संगत म्हळ्यार आज तासो ताळो ह्या आरण्यांत बॉमर्सच्या, आमच्या जुवा मप्तिसाच्या आरण्यांत बॉमर्सच्या व्यक्तीचो एकसुरो ताळो जाला. आमी सगळ्यांनी ताच्या ताळ्याक संघटन बोंद जे आशिल्ले, हर एका दियसेसींनी, हर एका बिस्पांनी, हर एकल्या आमच्या लायक मुखेल्यांनी त्या ताळ्याक आमी सांगता मेळाक जाय आसलें. आमचे संघटीत पण पळया तुमी, आज कितले अपुर्बायेन आज आमी हांगासर एक योजन मांडून हाडलां हें कार्य. आमच्या कडेन संघटनाचो कांय अभाव ना तें आमी पळयत. पूण असली परिस्थिती येताना एका व्यक्तीक आमी सोडचें न्ही. तुमी बळ्या दुसऱ्या धर्मांत कोणूय एकलो थंय एक विशय सांगता, तो तांचो सत आसूं दी नीत नासूं दी, सगळ्या गांवांत हर एका हळड्यान मुसोरी तोच विशय काणयोन, मतांतर लावजिहाद तेंच काणयोन ताचे फाटल्यान पळयनात. पूण आमी हे विशय आज मतीन दवरी जाय. हांवें तुमकां सांगल्या प्रकार साक्ष दिवची म्हळ्यार सताक साक्ष दिवची. ह्या आईन हो हांवें म्हणचें जाल्यार हो आतां आईन वेळ. आनी ह्या वेळार दीस इज एन आवर टू मास्टर करेज टू स्पीक ट्रूथ टू दी ऑथॉरिटी. आय थिंक तो आमचो बिसायब करता. ताका आमी पाठिंबो दी जाय. हर एक आमच्या दियसेसींत, हर एका गोवळी परिशदेंत ह्या दिशेन आमी मुखार वचूंक जाय म्हणून आज हांव सगळ्या मुखार आज एक विनंती करता. आनी एका कुशीन आमच्या मदें कितलेशे दोतोर, कितलेशे शिकपी आसात. हर एक आमच्या मदें पाद्राब 9-10 वर्सां शिकतात, हर एकलो दोतोर. पूण आज असली परिस्थिती येताना आमची चरित्रत बदलूंचे प्रयत्न चलता. कोणें मुखार येशें आमी चिंतूंक पुरो. आज हो वस्तू उलयता, हो कितलो मुखार गेला गे म्हणून. आतांच्या परिस्थितींत हांवें सांगचें, संघटीत तरान आमी मुखार येवची गरज आसा. हांवें ह्या सगळ्या आमची आज परिस्थितीची विवरून सांगली. आज आमचें तकली गट आसा म्हूण आमी पत्राक पटूंक जायना. आमी संघटीत तरान ही परिस्थिती समजोवन मुखलें येवजन घाली जाय पडटा. तो विशय, तें येवजन हर एक आमच्या दियेसेचेच्या अंतर, हर एका फिरगेचेच्या अंतर आमी करी जाय म्हणल्यार इराद्यान हाच्या फाटल्यान आसची चलची ही वेवस्थेच्या विशयांत हांवें आज तुमकां थोडी माहिती दिवची. तितलेच आमी खंडीत जावन आमच्यो बिसायबान सांगल्या बरी हर एका दियेसेचींत मुखेलपण वचूंची, मेल पंक्त दिवची आमची दियेसेस आसा. आयच्या दिसा आज ह्या बंगराळ्यो उत्सवा दिसा आमच्या ह्या मिसावाक आज आमी बुन्याद घालूंक हें प्रेरण जावं दी म्हणून उलोवन म्हजीं 2 उतरां आखेर करता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.